कोळशाच्या येरादारींतल्यान जावपी प्रदूषणाक लागून मुरगांव म्हाल सध्या गाजता। ह्या प्रदूषणाक लागून थळाव्या लोकांची भलायकी इबाडपाक लागल्या। एमपीए कडल्यान कोळशाची येरादारी सारकी जायना। पर्यावरण पूरक नेमांचे उल्लंघन ह्या येरादारी वेळार जाता। इतके आसूनय पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा मुरगांवात कोळशाचे प्रदूषण ना अशें म्हणपी विधान अजापित करपासारखे अशें मत थळाव्या नगरसेवकांनी व्यक्त केला। पर्यावरण मंत्र्यान पयली मुरगांव म्हालात येवन प्रत्यक्ष पळोवणी करची, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आंकडेवारीचेर वचचे न्ही असो सल्लो ह्या नगरसेवकांनी अलेक्स सिक्वेरा हांका दिला। अलेक्स सिक्वेरा बाब इज एन एक्सपिरियन्स लेजिस्लेटर आणि खंय तरी म्हाका दिसता ही मिनिस्ट्री त्यांनी हालींच हातीन घेतलेली आसा। सो आय कॅन अंडरस्टँड मे बी ही इज रिफरिंग टू द फिगर्स ऑफ द एम्बियंट एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स wherein ते दाखयता की मे बी पोल्यूशन ना कशें मे बी ही मस्ट हॅव बीन टोल्ड or informed or ill informed मे बी बाय हिज ऑफिसर्स। पण कितें आसा की समज हे इशू आमकां खबर आसा, आमी पयर आमचे कावन्सील मिटिंगेकूच डिस्कस केल्लो आहा तो इशू आनी तो इशू ऑलरेडी पोल्यूशनाचो इशू आसा हे सगळ्या लोकांक मुरगांवच्या लोकांक वास्कोच्या लोकांक खबर आसा। सो एक रिक्वेस्ट आहे माझी एलेक्स सराक की तेंच्यांनी वास्को येवचे कॉम्प्रिहेन्सीव लूक एक एमपीएन कशें हँडलिंग चालू आसा ते कोल किंवा अदर हॅझार्डस कार्गो आनी मागीर तेणी थोडी घरां जी आसा ती विजीट करची, स्वता पळोवची एंड देन मे बी कम टू अ कन्क्लुजन। वेरएज कमिंग टू द डोम तुमी जे विचारलं, म्हाका दिसता इट्स अ वेलकम स्टेप। एनी स्टेप टेकन टू स्टॉप पोल्यूशन इज ऑलवेज वेलकम। डोम तेंच्या हिसपान इज अ सोल्युशन। सो ते बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी इन्स्टॉल करचे जेणे करून मुरगांवच्या लोकांक आनी वास्कोच्या लोकांक पोल्यूशनाच्यान सुटका मेळची। ही मेड दोन पार्ट आले तुझे स्टेटमेंटान, एक रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द डोम विच इज अ वेरी गुड थिंग आनी जे पर्यंत ते डोम जायना ते पर्यंत कॅपेसिटी इनक्रीज करपाक दिवपाना विच वॉज आय मीन आय एप्रिशिएट वॉट ही सेड ऑन दॅट। बट जे सद्या हँडलिंग जाता तेजे बद्दल आनी पोल्यूशन जायना वास्कोन ते म्हाका दिसता विथ रिगार्ड्स टू ही इज गोईंग ऑन हीज फिगर्स, ही इज गोईंग ऑन द रिडिंग्स, बट आय डोंट थिंक दोज रिडिंग्स आर करेक्ट बिकॉज पोल्यूशन जाता हिंगा वास्कोन खूब जाता पोल्यूशन सगळ्यांक खबर आहा। आतां आमी वास्कोन रावन पोल्यूशन जायना म्हणटाले लोक म्हणटाले की आमी आय मीन वेर आर वी आर लिविंग हियर इन वास्को, सो वी आर अवेर। वॉट आय वूड रिक्वेस्ट इज इफ द एनवायरमेंट मिनिस्टर कॅन कम टू वास्को एंड हैव अ लुक, हैज अ आई मीन लाइक यू नो interacts with the people from Vasco and realizes what they're seeing, maybe his opinion would change about whether there is pollution happening in Vasco or not. पण जर खरेंच जर ते पाठपुरावा करतले जाल्यार स्पेशली माझ्या वार्डान येवन पळोवचे, फ्रॉम रोमडा वाडा टू जेटी एरियेन येवन पळोवपाचें कसो पोल्यूशन जाता आनी कशें जायना। प्रॅक्टिकली पळोवपाचें की प्रत्येक घरान आनी हितून जर अशें पोल आहा। पयर हांवें कित्याक हो इश्यू काडलो की सगळे लोक उलयता आनी आमची म्युन्सिपालिटी तेजें कांय उरना म्हणून हो म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर हो इश्यू रेज जावचो आनी तेजेर एक्शन जावची। मिनिस्टरान म्हणजे पळय ज्या एरियेचो आमदार मंत्री आसता तेणी ते इन्स्पेक्शन करपाचें आसता न्हू, हाका काय म्हणूंक शकना कारण तो तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही हॅव टू लूक आफ्टर इट, तेजेर कितें बंदो सोय करपाचें पळय तेजी आसता। एलेक्स सिक्वेरान म्हणला की खंय तरी जायना पोल्यूशन म्हणून। Alex Siqueira is a senior most politician. I respect him, I follow him. तिने येवन स्वता हांव करता की सर साहेब तुमी हांगा येवचे आनी वेवस्था ही पळोवची, कित्याक कारण खूब त्रास जाता। आमकां खोकली मारता पळय ती खोकली म्हाका तुज्या फुडें येयली जाल्यार तुका कळटली की कसली खोकली ती। तुमी पयस आहा सर, तुमी सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन आनी बरे नेमणेचे अशें नांव आहा तुमचें, तुमी हांगा येवन पळोवचे एक कोळसो कसो चलता तो, कसो हँडलिंग जाता तो, तुमीच तेजेर सुटाव काडचो। आमी म्हणना की तूं येवन तेजेर प्रश्न निर्माण कर, तूं सुटाव काड, इतली म्हाजी रिक्वेस्ट आहा। लोकांचो प्रश्न घे आनी सुटाव कर।